व्हायरल झालेली आसा ती टोटल फॉल्स न्यूज आसा. एक्चुअल जो इन्सिडंट आसा जो काल घडला तो एज युजल फॉर लास्ट मोर दॅन नाव जेन्नाच्यान लॉकडावन जाला तेन्नासून आजून पर्यंत आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हजें सोशल वर्क चालूच आसा. आय एम डिस्ट्रिब्युटिंग फ्री ग्रोसरी आयटम हाऊस टू हाऊस इन द एंटायर कॉन्स्टिट्युन्सी. आणि त्या प्रमाणे काल हॉटेल महाराजा कडेन हांव म्हाजी गाडी घेवन सामाना बरोबर थंयसर आसलेलो आणि थोडेशे लोक असलेले जे कॉन्स्टिट्युन्सीन आतां रावना बट भायर खंय तरी रावता तेंच्यांनी फोन केलो सो तांकां सगळ्यांक काल हांवें थंय आपयलेले. आनी जेन्ना ते सगळे लोक थंय येयले ते वांगडाच येयल्या कारणान थंयसर गर्दी भरली. आनी गर्दी भरली म्हणून फक्त सोशल डिस्टन्सींग दवरपाक लागून पालन करपाक लागून हांवें तांकां थंयसून सगळ्यांक डिस्पर्स केलें आनी तांकां सांगलें हांव फोन करतकूच तुमी या म्हणून. आनी त्या प्रमाणे हांवें तांकां थंयसून सगळ्यांक डिस्पर्स केलें. तरी पासून थोडे लोक वचना म्हणून थंयसरूच हॉटेलाच्या लॉबीन भितर दार ओपन केलें आनी लॉबीन वचून हांव बसलो आनी म्हाज्या बरोबर म्हाजे 2 सपोर्टर आसलेले. आमी तिगूय जाण बसले आनी तेज्या उपरांत थंय बसले उपरांत भितर कितें चलतालें कोण थंय पितालो कितें करताले हेजे बद्दल आमकां कांय खबर ना. आनी तेज्या उपरांत थंयसर पुलीस येयले आनी पुलीस येवन पुलिसान पळयलें की आमी बसला ते थंयसर आनी भितर गेले ते भितर तेंच्यांनी चॅक केलें आनी भितरले इन्सिडंट कितें आसा तुमकां खबर आसा. बट पुलिसान सुद्दां एक स्टेटमेंट केलेलो आसा कितें बाबा आमी खंयसरूच इनवॉल्व नासले म्हणून. स्वता पीआयन सांगलेलें आसा आमी थंयसर नासले आमी आमचें काम करताले. आमचो रजिस्टर आसलो तेजे वरसून आमी लोकांक फोन मारून आपयताले. फक्त सोशल डिस्टन्सींग दवरपाक लागून आमी भितर गेल्लेले. प्लस तो ओनर आसा हॉटेल महाराज आसा तेणेन सुद्दां स्टेटमेंट दिलेलो आसा बाबा आमी थंयसर कित्याकूच येवनासले आमी थंयसून फक्त भितर सरले आनी थंयसून ते लोकांक ते सप्लाय दिताले. आयज कॉन्स्टिट्युन्सीन खूब लोकांक नसाय जाल्लो आसा. स्पेशली जो आमचो स्थानीक आमदार आसा मिलिंद नायक ताका सद्या पळोवंक शकना कित्याक तो काय स्वता कसलें काम करना. लोकांक आयज जेन्ना गरज आसा तेन्ना तो लोकांक सुद्दां हेल्प करपाक फुडें सरलेलो ना. आनी हांव फ्री ग्रोसरी आयटम डिस्ट्रिब्यूट करता हें तेजे कडेन पळोवपाक जायना म्हणून जेन्ना हांव थंय आसलेलो तेंच्यांनी फोर्सफुली प्रेशरायज करून पुलिसांक म्हाका खंय तरी भितर इनवॉल्व करपाचो प्रयत्न केलो. बट तेंचो तो प्रयत्न सक्सेस जावना. बट एक खंय तरी सोशल मिडियाचेर थोड्या न्यूज पेपराचेर एक मॅसेज गेल्लेली आसा ती क्लॅरिफाय करपाक लागून हांवें हो एक स्टेटमेंट केलेलो आसा. हेजे भितर कोणेनूच कसलो दुबाव घेवपाचो ना. म्हाजें जें सोशल काम आसा तें चालूच उरतलें. हे ऑपोजिशनान कितलो म्हाका जे रुलिंगान आसा तेंच्यांनी कितलो म्हाजेर प्रेशरायज केलो आनी म्हाका खंय तरी थांबोवपाक प्रयत्न केलो. हांव खंयसरूच थांबना. आख्ख्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांच्या दारांनी व्हरून हांव हे फ्री ग्रोसरी आयटलो मेंटेनिंग सोशल डिस्टन्स आनी जे प्रिकॉशन घेवंक जाय ते प्रिकॉशन घेवनूच करतलो. कित्याक म्हाकाय फॅमिली आसा म्हाकाय म्हाज्या जिवाचो भंय आसा. कित्याक हे जे डेडली व्हायरस आयज आमच्या देशान येयलेले आसा आनी आख्खे जगभर येयलेले आसा हेजे प्रिकॉशन घेवनूच आमी हें काम करता. सोशल डिस्टन्सींग धरून इंडिविज्युअलाक मनशाक आफोवन तेंच्या घरा कडेन पावपाचें हें काम म्हाजें चालूच उरतलें.